सर आयज जॉब स्कॅमा भितर एक WRD ज्युनियर इंजिनियर ताका अरेस्ट केल्लो आसा तो तुमचो डिपार्टमेंट आसा तेजे कितें कारवाय वी वील इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकें कडकांतलें कडक एक्शन म्हणटा वी वील इनिशिएट सो आनी तेंचे कोण अशें डिपार्टमेंटान जॉबाक बी लायला जाल्यार ती इन्वेस्ट आमच्या कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना लग्ना डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवंक ना ना तेजे पयलीं बी त्या मनशान कोणाक आय डोंट थिंक सो डिपार्टमेंटान आनी कोण बीन आतां तुमी कशें कळटलें पोस्टान सी डिपार्टमेंटान कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता काय पयलीं थोडी तशी उरली तेच म्हणटा आनी कोणाक कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणटा कळटलें आसता अशें जे आशिल्ले पोजिशनार आशिल्ले ते मनीस लालच दाखोवन जॉबाची हें करप It's very bad. See, but this is what is prevailing in the society. It's very bad. I tell you, in my campus, I got 250 people, including me and my entire management members. I'm going to charge you $500. On the contrary, आम्ही जॉब दिल्यानंतर तांकां च्या आणि प्राकार करून टाकतात. बरं इन माय पॉलिटिकल करियर आय टेल यू इन द लास्ट सो मेनी इयर्स जॉबा संबंधी पयशे घेवपाक केन्ना हेंच जालना म्हाका गरजूच ना तो प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस वगैरे जे हांवें आनी बरे जोरचे लोक हे अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें हे लोकांक आपल्यालो कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजान भितर एक कलंक वीच इज व्हेरी बॅड पूण लोकांक म्हणजे खंय तरी अवेरनस जावंक जाय जॉब ही प्रॉपर सिस्टम 2-3 लोकां अरेस्ट केल्यात पळय न्ही ताजे वयल्यान मेसेज हॅज गॉन व्हेरी सिरियस आय एप्रिशिएट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टेकिंग दिस स्टेप इन फॅक्ट इट इज ही हिमसेल्फ हू डिस्क्लोज ऑल दीस फॅक्ट्स ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या ताणेंच सांगलें की हें डायरेक्ट आणि बरें जाल्लें आसा की ह्या असले प्रकारचे स्टुडंट जे आसतले तातूंत मेळ्ळी 3 जाणांचे अरेस्ट केला आणि कसल्याच प्रकारच्या प्रेशराक सेम तर हें जावना आणि तशेंच जॉब स्कॅम म्हणटा तेन्ना आमी फेक डॉक्युमेंट सुद्दां पळयला की पळय ताजी पयलीं एक स्कॅम जाल्लें तें हाजें जालें जमनीचें फेक डॉक्युमेंट्स करून जमनी विकपाचें ताजेरूय सेमान सामकी बरी पद्दतीन कडक एक्शन घेतिल्लें आसा आनी त्यामुळे कितलेशे लोक भितर पडले आसात म्हाका दिसना की आतां आमच्या गोंया भितर एनीबडी वूड देर टू गो फॉर दॅट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इवन फॉर जॉब स्कॅम जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी सुद्दां म्हाका दिसता की मॅसेज इज क्लियर की अशा प्रकारची वाईट तुका त्या जर कोणी आसा जाल्यार दे विल बी अरेस्ट दे विल पुट बिहायंड द बार्स